रानाच्या हुमाळ्यांनी बोरू काळजा आमची ताचे तै उबारू तुका हसू तुका ओढणू गायता एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दोनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दोनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, हे मिसाचें बलिदान आमी आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या फिरगजी कुटुंबा खातीर या डिवायन कुटुंबा खातीर आमी भेटयत आसतना आमी देवाक अर्गां दिवया ताणें उतरले सर्व बेसांवा खातीर. आनी थोडे पाटी आमी उतरांनी आनी करनांनी आपल्यांक आनी दुसऱ्यांक दुखेला आसूंक पुरो. आज एक नितळ मनान नितळ काळजांत आमी पातकी म्हणल्यार ओळखून घेवया. देवाचे बोगसाणी आमी मागया आनी आमी सक्टां सांगया. हांव पातकी सर्पद्वेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांत संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दोतान आमकां कळयल्लें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हणून आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टां आनी वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्या आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हणून आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनां. आमेन. पयले वासाब मिकाच्या पुस्तकांतलें वासाब. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्वर तांकां सांठलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायली तशी परतून येतले. सर्वेस्वराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरियाकार आमच्या देशाचेर धाड घालती जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरती जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. ते तालवारीन आसिरियाचेर राजवट चलयतले. निम्रोदाच्या देशाचेर विणगे तालवारीन अधिकार चलयतले. असिरियाकार आमच्या देशाचेर धाड घालती जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरती जाल्यार ते आमकां तांच्या हातांतली निमारतले. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार.
परसळ आमचेर पांकोय देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मोका मोळासो परसळ आमचेर पांकोय आयक आमकां इस्रायलाच्या गवळ्या केरुबा वयर सिंहासनाचेर बसोन आसुल्या तुज्या मुखा मोळासो परसळ आमचेर पडो ते द्वार सोडवण आमकां लाभतेली देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मोका मोळासो परसळ आमचेर पांकोय दळबारांच्या देवा आमकां फुडकन पळय सर्गार तावनो दोर घाल ह्या दाखवालीचे येवन पळय तुज्या उजव्या हातान लावन व्हड केल्ल्या दाखवाली बाळगोन सांबाळ देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मोका मोळासो परसळ आमचेर पांकोय देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मोका मोळासो परसळ आमचेर पांकोय एब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप प्रितीच्यानू ह्याच पासत संवसारान भितर सरतना जेजून अशें म्हणलें योद आनी बेटवण्यो तुका नाका जाली पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली होम आनी पातकां पासत बोलयो तुका मानोंक नात तेदना हांवें म्हणलें हो पोले हांव येतां पुस्तकाच्या कवल्याचेर म्हजे विशीं अशें बरयलेलें आसा तुजी खोशी करूंक देवा हांव येतां वयर सांगलां तशें जीं दानां समूर्त वोपूंक फरमायता म्हूण गे योद आनी बेटवण्यो होम आनी पातकां पासत बोलयो ती तो म्हणटा तुका नाका जाली आनी तुका मानोंक नात उपरांत तो अशें सांगता हो पोले हांव येतां तुजी खोशी करूंक हांव येतां हे रितीन देव आदल्या कोरांत फरमायलोले सगळे योद रद्द करता आनी तांचे सुवातेर नव्या कोराराचो जेजू क्रिस्ताचो एकूच योद स्थापून दवरता जेजू क्रिस्तान ही देवाची खुशी मानून घेतली देखून ताचे कुडीचो एकेच पावटीन योद जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उद्गार हालेलुया 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 आपले सर्वेस्पराची साकर तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंय जावं हालेलुया 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 हालेलुया
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमची सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. थोडेच दिसांनी मरी उठून जुदयाच्या दोंगरार प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवधवी गेली. थंय जकार्याच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नमन आयकतेच तिचे कुशींत आसल्या बळकान उंडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी तिणें म्हणलें, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशींतलो फोल. म्हज्या सोम्याचे माथेन म्हजे बेटीक येवंक हे भाग खंय तावन म्हाका फावो जाल्लें. तुजे नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडतेच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्लो संगती घडूंक येतलो म्हणून सतमनलेली तूं किकली भागी. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, क्रिस्तायन्याचो चवथो आयतारा आमी आसां आनी हांकां तावन आनी एक 2 दिसान तिसरे दीस आमी क्रिसमस आचरण करता. क्रिसमस म्हणटना आमकां जेजूचो जनन उडास येता आनी ह्यो फेस्त आमी भोव संभ्रमांत भोव खुशयेंत आमी आचरण करता. देखून हे वेळार जेजून आमच्या घरांनी आमच्या काळजांनी ताणें जल्माचें म्हळ्यार ताणें जल्माचें जाल्यार आमी कितें करीचें. आज हे एका फेस्ता वेळार जेजू आमच्या कुटुंबांनी आमच्या काळजांनी येवून दी म्हणून आमी मागया. परतून तो आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबान तो जल्मोवन दी म्हणून आमी मागया. ताजी खुशी ताजें तें शांती समाधान सदांकाल आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांत तें आसून दी म्हणून मागया. अशें आमच्या कुटुंबांत जायचें जाल्यार आमच्या काळजांत आमकां तें शांती समाधान मेळचें जाल्यार आमी कितें करीचें. ह्यो चवथो आयतार आमी पळयता मोरी मायेक. मोरी मायेन तिचे जिणेंत 3 विशय तिणें केल्ले आनी तेच 3 विशय केल्ले आमी आमच्या जिणेंत करता. मोगाचें न्हू, खंडीत आमकां ते जेजून दिवचो तो शांती समाधान आमकां मेळटा. पयलें जावन आसा मोरी मायेन ते देवाचें उतर तिणें आयकलें. त्या दीस गब्रियल आंजबडव्यान ते देवदूतान तिका सांगतना तिणें पयलें विशय केलेलें तिणें तें आयकलें. आज क्रिसमस म्हणून सांगतना आनी एक 3 दीस आसात. आमी मस्त तयाऱ्यो करता आनी तूं एक तयारी जावन आसा जे आमी देवाचें उतर हर एक दीस आयकोवचें. हर एक दीस जाता इतलें आमी तें बायबल काडून तें वाचया, बायबल वाचून देवाचें उतर आयकया. तें आमी पयले विशय करचें. कित्याक आमी पळयता मोरी मायेन तिणें पयलें देवाचें उतर तिणें आयकलें. आनी दुसरे विशय आमी पळयता तिणें देवाचें उतर तिणें तिच्या काळजांत तिणें घेतलें. देवान दाखयल्ल्या वाटेंत ती चलोवंक तयार जाली. आमी देवाचें उतर आयकोवचें मात्र होडलें न्ही, आमी देवान दाखयल्ल्या वाटेंत चलोवंक आमी तयार जायचे. क्रिसमस म्हूण सांगतना जेजू आमच्या काळजांत जल्मात आमी सांगतना आमची जिणी बदलचे आनी तशें जायचें जाल्यार आमी देवाचें उतर घेवचें मात्र न्ही, घेवन आमी ताजे प्रमाणे चलोवंक आमी तयार जायचे. आनी तिसरे विशय आमी पळयता मोरी मायेन तें उतर घेवन ती चलोवंक तिणें तयार जाली. आनी ती कितें करता, फस्ट तिजे कजन एलिझाबेथ तिका पळोवंक वता. तिणें थंय गेल्लेली कित्याक खातीर कोसागी तिका इतलें एक बरें विशय गोतू जाल्लें, तिका एक नवे संदेश मेळ्ळे म्हणून सांगूंक न्ही, पूण थंय तिची सेवा करूंक ती गेल्ली. मोगाचें न्हू, क्रिसमस म्हणून सांगतना आमी दुसऱ्यांचे सेवा करूंक तयार जायचे. मस्त बरी क्रिसमस म्हणून सांगतना आमकां खाली उडास येता की वय जेवया, एका मिसाक वचया, पाटी येवन जेवया, आमी रेस्टकाण घेया म्हणून. आज हे क्रिसमसांत आमी कोणाचे म्हणून एकल्यांचे सेवा करूंक आमी तयार जावया. जाता इतलें आमी देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. देवाचें उतरान आमी घेवन ताजे प्रमाणे आमी चलोवंक, देवान दाखयल्ल्या वाटेंत आमी चलोवंक आमी तयार जावया. आनी तशेंच एकामेकाची सेवा करून आमी तो मोग मायपास दुसऱ्यांक दिवंक आमी तयार जावया. तेदला मात्र एक क्रिसमसाक एक अर्थ मेळटलें. नाजाल्यार क्रिसमस एक दुसरे फेस्ता भशेन जातलें आमच्या जिणेंत. देखून आज प्रत्येक जावन
आमी मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया मोगाच्या न्हू. आमी ती मोरी माय कशें तिणें देवाचें उतर घेवन तें चलोवंक ती तयार जाली, देवान दाखयल्ल्या वाटेन ती चलोवंक ती तयार जाली, तशेंच आमी देवाचें उतर आमच्या जिणयेंत आमच्या काळजांत आमी घेवन देवान दाखयल्ल्या वाटेंत आमी चलोवंक आमी तयार जावच्याक देव आमकां बोळ दिवन दी म्हणून मागया. आनी हे मिसाच्या बलिदानांत ह्या वेळार आमी आमचे कश्ट, आमचें दूख, आमच्या कुटुंबांत आसचे सर्व कश्ट दूख आमी आल्तारेर समर्पण करून ते देवागेर मागून घेवया. तो देव आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक ताचे बेसांव दिवन दी. आमेन. आमी बावडटान हांगासर देव तेंपलांत एक जाल्या तर आमी वस्सबावट परगटया, विश्वासांत म्हणया, सतमंतान देवाक सर सतमंतान देवाक, सर पुद्वेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पयतात्म्यान गर्भी समावलो, अंकुआर मरेतावन जल्मालो, पोंस पले तेकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुत्सात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गांत सोडलो, सर पुद्वेदार देवा बापाच्या उज्याक बसला, थंय ताण जिवांची मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्रात्म्या कातोलीक सभे भोगतांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मुखाचें न्हू. आतां आमी एक घडी मौन रावन आमची वैयक्तीक मागणी सर्गींच्या बापा मुखार आमी दवरया. मोगाळ सर्गींच्या बापा, आज कुटुंबा भशेन आमकां सर एकताय जाल्यार आमी आमची मागणी आनी प्रार्थना तुजे मुखार दवरल्यान आमकां सगळ्यांक तुजे बेसांव दी. आमी एकामेका आदर्सून सुदारसून जिवोवच्याक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. Sitaw Bapa, Odogo Waso, Sitaw Bapa, Iway na chika, Ami tuka. सर्गींच्या राया आमची ही काडी भेटयताव आज तुका मोगाची मोपसिताव बापा म्हज्या भाव भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देबाबाक मानतले जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्फूर्ती मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, तुजे पवित्र आत्म्यान भगवंत अंकुर मरियेचे खूस सफल केली. तुजे वेदेचेर आमी दवरल्यान ते दिनी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र करून आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवान सोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारणी सस्नांच्या देवा सर्व काल सर्वदान जेजू ख्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवान सोंग फावो.
ओ कायदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या पवर्तन ताचें पुनर्जीवन पळोवन परगडता धीर बरवशान ताच्या महिम्यान एकत्र एकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्त संगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit darbarazo सर्वेस पोर्तू स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान होऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येतात ताका जय होऊन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे त्यांनी पवित्र कर म्हणून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मर सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका तिनवानसून तो मोडलो तो आपल्याच्या सांगितलो आनी म्हळें हो तुमी समस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच बरी जेवण जातेच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन मानसलो ती आपल्याशी सांगितली आनी म्हळें तुमी समस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्त्याची काळज नव्य आनी सस्नीकारांचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समस्त मनशां पासत हे वारावतलें हे म्हजे उडासाक करात. बवर्तसो गुट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडूंची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन मानसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवेतल्यान आमकां समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटायन कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या ते पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगन बापा रफायल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवच दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीचो काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समजांक तुजे परचलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमकां समजांचेर दया कर म्हूण मागता. आमकां मारिया देवाच्या माय संगातीं भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्वकांत तुका मानवंतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याचें एकपण सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. मुखाचे न्हू जेजून शिकयल्लें तें मागणें आमी आतां म्हणटा आसतना आमी एक विशय उडा सोरीचे जेजू आमकां तूं एक कंडिशन दिता जेजू म्हणटा केदला तुमी दुसऱ्यांक तांची पातकां बोगसितात तेदला तुमकां बोगसाणें मेळटलें. आज आमच्या काळजान कितेंय दूख आसूंक पुरो दुसऱ्यांच्या धर्मान कितेंय जालां पुरो तें दूख आमी होवन हे मिसाच्या वेळार आमी आसूंक पुरो आज आमी सगळ्यांक बोगसाणें दिवन एक नितळ काळजान नितळ मनान हे मागणें आतां आमी सांगया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवीत असो समस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आमी आमचे सडवंत जेजू क्रिस्ताची बरोवशांत रगतान आमकां जेजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर्व आतंकांतले वाटे कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुवें दमता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या समाजांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्टी घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय रजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदा काल तुमचे सवे आसूं तुमचे इसोय आसूं मुखाचे न्हू एकामेका संतोषान शांती भेटोवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकलूत खो देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकलूत खो देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी मुखाचे न्हू पळया वो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें तें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली तुझ्या काळजान स्वागत कोता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये मों लालून मागता ये तू सोम्या परता तुझे घरी येऊन हांव पावला काळजा दारू गडूंक रावता तुझे घरी येऊन हांव पावला काळजा दारू गडून रावता रास कर तूं या बिडारा निवास कर म्हज्या घरान निवास कर म्हज्या घरान
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुजे सुखान ससनाक आमकां वांटो मेळटशें म्हूण आमी बरवशान भरल्या. आमचे सडवंदराचे जल्माची फरब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. हे आमी मागता आमच्या समया तुजे पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा सोसोप्तू आयलोय देवोन संवसारा. जिविता सोप्तू तुका आयकूंक रावता. उलय आमचे कडे उलय, जागोय आमची मोना जागोय. बोर आमची तोंडां तुज्या सोबतान बोर, मोगाचें सावदी आमचे उतर. बोर आमची तोंडां तुज्या सोबतान बोर, मोगाचें सावदी